Increasing corona cases and lockdown situation has made people difficult to move out of their houses. Going to a hospital or medical store has been so difficult. But now, no worries. Contact Apna Bhada. Apna Bhada offers you free car service in this pandemic time. Call us or WhatsApp us. नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स गोंयांत कर्फ्यू 31 मे मेरेन वाडयलो मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयलो तिसरे कोविड ल्हाराक उपाय करूंक नेमला टास्क फोर्स चक्रीवादळांत खंय 146 कोटींचो फटको गोंयकारांचो विकतो 18+ वाशीन कोटा घेवन जाल्ल्या भायले हेल्थाचे दोतोर सरकाराक हुस्को सेक्रेटरी कोंत ना विजय म्हणटा IASांनी गोंयकारांक गृहीत धरचे न्ही गोंयांतय ब्लॅक फंगसाच्यो केशी वाडपाचो धोको GMCत वेगळो वॉर्ड 20-25 खाटींची वेवस्था मुख्यमंत्र्याच्या फुडारपणान कोविड टास्क फोर्स लागलो कामाक बायलांचेर अत्याचार करून तरुण तेजपाल गोंयच्यान सुटूंक शकना मुख्यमंत्री म्हणटा ट्रायल कोर्टाचे ऑर दी आड सरकार चल्लो हायकोर्टांत 8 वर्सांनी तेजपाल निर्दोश आणि चक्रीवादळाचो धुमाकूळ निस्तारता म्हणसर नाका शेवट कांय गांवगिरे वाठारांनी अजून लायट ना खातें म्हणटा 99% जाग्यार पडली कामां करूंक टिमीचेर राजकी प्रेशर गोंय सरकारान कर्फ्यू 31 मे मेरेन वाडयलो मंत्रिमंडळाचे बसके उपरांत मुख्यमंत्री मिडिया कडेन उलयलो सरकारान तिसरे कोविड ल्हाराक उपाय करूंक सुरू केला ल्हान भुरग्यांच्या दोतोरांक घेवन टास्क फोर्स नेमला चक्रीवादळांत खंय 146 कोटी लुकसाणीचो अदमास तुया 4000 स्क्वेअर मीटर जमनीर वॉटर ट्रीटमेंट प्लांटाक जमीन घेवंक मंत्रिमंडळाचो बावटो नेक्स्ट थिंग स्टेट कर्फ्यू खरो म्हणजे हेज्या दीस सोंपतालो सोमार दीस तो आमी डायरेक्टली 31 मे पर्यंत एक्सटेंड केला फुडल्या आसा तशें 31 तारखे पर्यंत आसा त्याच पद्दतीत स्टेट कर्फ्यू जो आसा तो चालू उरतलो आमच्या कडेन हायरींग ऑफ द पावर ट्रान्सफॉर्मर म्हणजे काही पावर ट्रान्सफॉर्मर फेल्युअर जाल्ले ते हायर करपा खातीर आमी घेतले ताज्या उपरांत प्रोक्युरमेंट ऑफ द 4368 स्क्वेअर मीटर ऑफ द लँड ही तुवें पेडणे हांगासर फॉर द वॉटर सप्लाय ताच्या खातीर ती प्रोक्युअर केल्ली आसा स्कीम फॉर द इन्स्टॉलेशन ऑफ द टॉयलेट्स ही कितें जाल्ली आमकां आमी आतां पर्यंत सगळे टॉयलेट्स जे आसा सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंटच्या अंतर्गत दिताले बट थोड्या जाणांक परमनंट स्ट्रक्चरचे टॉयलेट जाय आशिल्ले ताच्या खातीर एक वेगळी स्कीम डिझायन केल्या आमी सायक्लोन जो आयलो त्या सायक्लोनान जवळपास आमकां जवळ एप्रॉक्सिमेटली म्हणजे सगळो एक्सपेन्सीस जर काडीत जाल्यार 146 कोटी पर्यंत आमकां एक्सपेन्सीस डिजास्टर मॅनेजमेंटाच्या कारणान आमकां सगळे डॅमेज जे जाले पळय न्ही ताजो जर कॉस्ट काडलो जाल्यार इट इज एप्रॉक्सिमेटली 146 crores हितूर फक्त एकूच कॉस्ट जो आमी म्हणजे फिशींग बॅन जाले 3 दिसां खातीर ताजोय कॉस्ट जो आसा हो इन्क्लूड केल्लो आसा 1994च्या उपरांत पयलेच फावटी अशा पद्दतीचो सायक्लोन गोंयांत आयलो आनी म्हाका खंत जाता की लोकांक 3-3, 4-4 दीस थोड्या जाणां कडेन पावर आमी रिस्टोर करपाक शकले ना एक म्हणजे स्पेशल टास्क फोर्स फॉर द कोवीड थर्ड वेव प्रिपरेशन्स हाज्या खातीर स्पेशल टास्क फोर्स हो आमी रिज्यूम केला ताज्या अंडर इट इज अंडर द म्हाजी चेअरमॅन इज मायसेल्फ CM वायस चेअरमॅन आमचो हेल्थ मिनिस्टर आसतलो आनी बाकीचे सगळे मेंबर्स अशे ऑल टुगेदर 15 मेंबर ह्या स्पेशल टास्क फोर्स कमिटीन आसतले हितूर प्रायवेट डॉक्टर्सूय आसात आनी गव्हर्मेंट डॉक्टरूय आसा ती कमिटीचे लिस्ट जे आसा हें हांव पब्लीश करता आनी ताज्या भायर देर वील बी द वन स्पेशल एक्सपर्ट कमिटी हॉस्पिटल्स आसूं डॉक्टर्स आसूं स्पेशली वेर पॅडेट्रिक्स इज कन्सर्न स्मॉल किड्स आनी तितून आमी ताका सजेशन दिलां की देर आर सिनियर पॅडेट्रिशन्स डॉक्टर्स हू हॅव रिटायर्ड एट द एज ऑफ 60 फ्रॉम गोवा मेडिकल कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, नॉर्थ, साउथ, PHC, CHCs
they have retired, but they are still doing consultancy in private hospitals or privately at home or in their clinics. तांकां रोपीन करपाची अत्यंत गरज आहा. तेंचे कडेन तांकां आपोवन तांकां मिटींग करपाची गरज आहा आनी सांगपाची गरज आहा की वी आर प्रिपेरींग. वाशिनां घेयात म्हूण सरकार सांगत सुटला, मात गोंयकाराचो 18+ वाशीन कोटा भायल्यांनी उखलपाचे प्रकार. गोंय सरकारान विकती हाडिल्लीं वाशिनां पोर्टलाचेर ऑनलायन रजिस्टर करून भायले लोक घेवन चल्ले. आरोग्य खातें मुख्यमंत्र्याकय हुस्को, मात हेल्थ सेक्रेटरीची उपराटी जाप. गोवा फॉरवर्ड म्हणटा गोंयकारांक गृहीत धरचे न्ही, IAS लॉबी करीत तें चलना. 18 ते 44 पिराय गटाक गोंयांत वाशिनांची शॉर्टेज. ऑनलायन स्लॉट उक्ते जातासर सोंपतात. गोंयकारांच्या टॅक्साच्या पयशांनी गोंय सरकार ही वाशिनां विकती घेता. मात कोविन पोर्टलाचेर ऑनलायन स्लॉट बूक करूंक भायले वाशिनां घेवन चल्ले. हेल्थाच्या दोतोरांक हुस्को. हेल्थ सेक्रेटरीक विचारल्यार मिडियाक उपराटी जाप. Yes, state government has procured at 300 rupees per dose. State government is vaccinating is free. Yes. State government is paying for vaccination. Yes, all states are doing that. So what is the question here? हेल्थ सेक्रेटरीचो सो वॉट एटिट्यूड गोवा फॉरवर्डाक मानवल्लो ना. हेल्थ सेक्रेटरीच्या घरच्यांक सोयऱ्यांक वाशिनां हाडिनात, ती गोंयकारांक. रवी धवनाचे आरोग्य खातें काडून ताका वॅक्सिनेशन टुरिजम प्रमोट करूंक टुरिजम खातें दिवचे, विजयाचो तोमणो. तो म्हणटा सो वॉट काय म्हणून की हो धवन म्हणटा तो जो हेल्थ सेक्रेटरी आहा वो सांगूंक सोदता की गोंयचे सरकारान जी वॅक्सिनां विकती घेतल्या ही गोंयचे भायल्या लोकांक पसून मारल्यार कोता येता ताका की तुमकां नेगेटीव्ह सर्टिफिकेट नाका भितर येता त्या लोकांक. आतां तुमी भायल्याक हाडूंक सोदता आनी हांगा वॅक्सिन मारून वचूंक लागूं जाय. तुमी आतां ग्लोबल टेंडर करपाचें उलयता. हांवें तुमकां 11 तारखेक सांगिल्लें की ग्लोबल टेंडर करा म्हणून. 10 दिसांनी तुमचे दोळे उगडे जाले. आनी आतां ग्लोबल टेंडर कोणा खातीर करता? गोंयकारा खातीर करता काय ह्या धवनाचे सोयरे दिल्लीच्यान येवन तांणी हांगा वॅक्सिन मारून वचचें म्हणून? ही फकाणां करूं नाकात. हांव मागता सरकारा कडेन इमिजिएटली ताणें हाजेर तांचो स्टँड क्लॅरिफाय करचो आनी ताका इमिजिएट रवी धवनाचो हेल्थ सेक्रेटरी म्हणून पोर्टफोलिओ डायव्हर्ट करचो. काँग्रेसीचो लुईजूनय ह्या प्रकाराचेर उलयलो. सो आज जे सिस्टम आहा हे सिस्टमा प्रमाणे गोंयच्या लोकांक पुराय हेजो फायदो मेळना. हेल्थाचे दोतोर आनी मुख्यमंत्र्याकूय ह्या गजालीचो हुस्को. कोविनाचो कंट्रोल केंद्रा कडेन. सरकारान खंय केंद्राक बरयला. बट आत्ताच्या घडीक जो ॲप कंट्रोल आसा पळय न्ही, इट इज विथ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. आमचो प्रयत्न चल्ला. आमी ग्लोबल टेंडरूय ऑलरेडी ग्लोबल टेंडर आमी फ्लोट करता, जेणे करून आमकां वॅक्सिनेशन मॅक्झिमम गोंया खातीर घेवन वॉक इन वॅक्सिनेशन दिवपाचो सरकारचो प्रयत्न आसा. येता तुजें म्हणणें बरोबर आसा. हांवेनूय बी आमच्या डॉक्टर्स टिमीक विचारलेलें. आमचो वॅक्सिनेशन इंचार्ज डॉक्टर बोरकर आसा, कारण तेजेर आमी डायरेक्टली बॅन करूं शकना किंवा तांकां बंद करूं शकना. आमी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन हो इशू फ्लॅग केला. ओके, लेट अस सी. हे सगळ्या स्टेटींनी असो विशय आसा. इट इज नॉट ओन्ली इन गोवा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयांतय ब्लॅक फंगसाच्यो केशी वाडूं येता हाचो धोको वळखून सरकारान GMCंत वेगळो वॉर्ड केला. थंय सध्या 20 ते 25 खाटींची वेवस्था चल्ल्या म्हूण आरोग्य मंत्री विश्वजीत उलयलो. मजगतीं केंद्रीय आरोग्य मंत्री हर्षवर्धनान राज्याच्या आरोग्य मंत्र्या बरोबर ब्लॅक फंगस तिसऱ्या ल्हाराची तयारी आनी वखदां पुरवणीचेर व्हर्च्युअल चर्चा केली. कोव्हिड टास्क फोर्साची मुख्यमंत्र्याच्या फुडारपणान बसकाय जाल्या. केंद्रान राज्यांक ब्लॅक फंगस ही धाम प्रतिबंधक कायद्याखाला धाम म्हूण अधिसूचित करूंक लायल्या. ब्लॅक फंगसाच्यो केशी गोंयांतूय दिशिल्ल्यान सरकाराची तयारी. केशींक लागून GMCंत वेगळो वॉर्ड. आमी आमच्या SSBन एक 20-25 बेडाचे एक सेपरेटली आमी वॉर्ड मुख्यमंत्रीन सांगलेले आसा ते करपाक फॉर ब्लॅक फंगस पेशंट. केंद्रीय आरोग्य मंत्री हर्षवर्धनान राज्यांच्या आरोग्य मंत्र्यांबरोबर ब्लॅक फंगस आनी कोविडाचे तिसरे ल्हारेविशीं चर्चा केली. म्युकर मायकोसिसाचेर वखदांचें उत्पादन वाडोवप चल्लां. एक 60 बेडेड एक हाय लेवल पेडियाट्रिक इंटेन्सिव्ह केअर युनिट ते आमी करपाक घेतला. MIC मेडिकल इंटेन्सिव्ह केअर युनिट ह्यो सगळ्यो गोश्टी जे करूंक जाय. इन्फ्रास्ट्रक्चर पेरिफेरीन जे बेड जाय तेजेर सगळी चर्चा जाली. मुख्यमंत्रीचे मार्गदर्शन सगळें आमकां हे सगळ्या गोश्टी फुडें व्हरूंक जाय. दुसरे वटेन कोविड-19 टास्क फोर्साची मुख्यमंत्र्याचे फुडारपणा खाला बसका जाली. तिसरे ल्हार भुरग्यांक बादूंक शकता ते नदरेनूय तयारी चल्ल्या. तितूंतल्यान 2-3 गजाली ठरल्यो. एक इवन इन्फ्रास्ट्रक्चर वायज आमकां प्रिपरेशन कितें कितें करपाक जाय तें. दुसरें इक्विपमेंट आनी मेडिसिन्स परचेस कितें करपाक जाय तें.
सो दॅट ताजी तयारी जी आसा ही सगळी तयारी आमी ऑलरेडी करपाक लायली. ताका सांगला 8 दिसांच्या भितर हे सगळें तेंच्यांनी लिस्ट आउट करचें आनी एका म्हयन्या भितर आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर वायज आनी इक्विपमेंट वायज प्रिपेर्ड आसतले. थर्ड थिंग, ट्रेनिंग फॉर द डॉक्टर्स. 120 पिडियाट्रिशियन्स गोंयांत आसा. ताज्या भायर हेल्थाचे डॉक्टर्स जे आसा आनी ट्रेन पॅरामेडिकल स्टाफ, नर्सींग आनी वेगळो स्टाफ हांकां जर ट्रेनिंग दिवची पडली, इवन जो पिडियाट्रिशियन नासलेल्या दुसऱ्या डॉक्टरांकूय ट्रेनिंग दिवची पडटा आसत जाल्यार डायरेक्टर GMCचे डॉक्टर मिनी जे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट तिका ट्रेनिंग दिवपाक ऑलरेडी लायल्या. ती ट्रेनिंग सुरू जातली. एकूच प्रोटोकॉल ऑफ द मेडिसीन सो प्रायवेटान आनी गव्हर्मेंटान सगळी कडेन फॉलो केला वयतला. गोंयांत कोविडाच्या मरणाचो आंकडो अजून आटोपा येना. शुक्रारा आनीक 30 गेले. एकूण 2302 बळी, 1625 नवे दुयेंती, 5063 टेस्टींचो रिपोर्ट आयलो. गोंयची पॉझिटिव्हिटी रेट 32% वयरूच. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. रोखडेच परत मेळया. बढ़ते हुए कोरोना और लॉकडाउन के कारण आपको आने जाने में हो रही है मुश्किल? चिंता ना करें, क्योंकि आपातकालीन स्थिति में अपना भाड़ा आपको मुफ्त की सुविधा उपलब्ध कर रहा है। सुविधा पाने के लिए तुरंत कॉल करें या व्हाट्सएप करें। बायलांचेर अत्याचार करून तेजपाल गोंयच्यान सुटूंक शकना. ट्रायल कोर्टाचे अर्दी आड सरकार रोखडोच हायकोर्टांत वतलो म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयला. 2013 गोंयांत एका स्टार हॉटेलांत बरोबरचे पत्रकार चलयेचेर बलात्कार केलो म्हूण तेहलकाचो आदलो संपादक तरुण तेजपालाचेर आरोप आशिल्लो. शुक्रारा तो निर्दोश सुटलो. गोंयांत एका तारांकीत हॉटेलात कॉन्क्लेवाच्या वेळार हो कथीत प्रकार घडिल्लो आनी ताचेर तेजपालाचेर केस जाल्ली. तेहलकाचेच बायल पत्रकाराचेर लिफ्टीत बलात्कार केला म्हूण आरोप आशिल्लो तेहलकाचो आदलो संपादक तरुण तेजपाल 8 वर्सांनी निर्दोश. ट्रायल कोर्टान अर्द दिली. शुक्रारा कोर्टात तेजपालाचे वतीन ताची धूव कारा उबी रावली. तिणें तेजपालाचो स्टेटमेंट वाचलो. CCTV फुटेजींतल्यान आपूण निर्दोश सिद्ध जाला अशें तेजपालान स्टेटमेंटांत म्हटलां. On behalf of my father, Tarun Tejpal, seldom does a long fought for vindication arrive hand in hand with profound heartbreak. Last week, my trial lawyer Rajiv Gomes died of COVID. Dynamic and brilliant, at 47 he was on the brink of his scintillating career as a criminal lawyer at the national level. It is with profound respect that I thank this court for its rigorous, impartial and fair trial and for its thorough examination of the CCTV footage and other empirical material on record. In these 8 years, a host of outstanding lawyers came to our aid and we owe them all a deep debt. I would like to say that my father has put in a tremendous amount of hard work and dedication into this case. The final written arguments were consisting of 600 plus pages, which shows the amount of workload that he put in into the case. तेजपाल सुटलोच कसो काय म्हूण सरकारी आदोगादाक अजाप. सरकाराची अपील करपाची तयारी. Judge must the state will feel aggrieved and therefore the state will be preferring an appeal against the judgment. That's all that I can say at this point. Yes, there is a certain period within which it has to be filed, and we will be filing within that time frame. That's for sure. Sir, do you see it as a setback? Yes, serious setback. सरकार ट्रायल कोर्टाच्या अर्दी आड हायकोर्टात वता म्हूण मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केले. ऑफकोर्स म्हाका दिसता ज्या पद्दतीचो वर्डिक्ट आयला त्या पद्दतीत एका महिलेचेर अन्याय जाल्लो आसा. ज्या केसीचे बाबतीत हो अन्याय जो आसा गोंय राज्यांत सहन केलो वयचो ना. आतां वी आर फायलींग अगेन्स्ट इन द हायकोर्ट. आमी त्या केसीच्या अगेन्स्ट हायकोर्टान वता. आमी अपील फायल करतले तेज्या अगेन्स्ट एखाद्या महिलेचेर अशा पद्दतीचो. म्हणजे हांव ऑलरेडी विथ जो आमचो एडवोकेट ती केस पळयता, इन्व्हेस्टिगेटींग ऑफिसर्स ह्या सगळ्यां कडेन हांव उलयलो आनी गोईंग थ्रू डॅट वी आर अपिलींग डॅट इन टू द हायकोर्ट रोखडेच. तेजपालाची
इतली वर्सां केस हाताळिल्लो राजीव गोम्स हालींच कोविडान गेलो. तेजपालाच्या फामिलीन ताका आर्गां ओंपली. Rajiv Gomes was such an exceptional lawyer that he took on the entire system and he won with his legal skills, with his ability to marshal the case. Me and my family owe Rajiv Gomes for the rest of our lives. Bureau Report, Prudent. चक्रीवादळान घाल्लो धुमाकूळ निस्तारता म्हणसर सरकारी यंत्रणांक नाका शेवट जाला. कांय गांवगिरे आनी राना वाठारांतल्या लोकवस्तींनी अजून मेरेन लायट उदक जाग्यार पडिल्लें ना. लायटीचें खातें म्हणटा लायट 99% जाग्यार पडल्या. जाग्यार घालतना खंय दोग तिग कर्मचाऱ्यांक बरोच मारय लागला. लायटीच्या कामाक खंय लोकांचो आमदार पक्षाच्या नांवान टिमीचेर प्रेशर. 99% is completed, and what is left is only these distant forested areas. That also we will be completing. नुकसान आमगेलो almost 23 crores something total loss जाला. आणि आता हे जे कितें आमी टेम्पररी थोडी आमी केला न्ही ते आतां आमी कंटिन्यू करतले. नेक्स्ट 10-15 days आमचें चालूच आसतलें. सेंट्रल स्टोरान सगळें मेळटलें आसा. मॅनपावरूय आतां आमी भायल्यान मॅनपावर हाडला. फर्स्ट वी कन्संट्रेट ऑन रिस्टोरिंग ऑल द कन्ज्युमर्स सप्लाय. आतां कितें आसता असलो सायक्लोन सगळ्यांक मिडियाकूय खबर आसा, सगळ्यांक खबर आसा, केन्नाच येवंक ना. ऑलमोस्ट 700 पोल्स पडिल्ले गोंय. सो एक पोल करपाक ताका लेबर लागता, ताका होल मारपाक लागता. इतले ट्रीज पडिल्ले, ते पोल हाडपाक व्हेकल्स लागता. वयता थिंगा आमचे पोल पडला, लायन्स पडला, एंटेंगल जाला. कितें करपाचें चिंतपाकूच 2 दीस लागपाचे. इवन लायनमॅना वयर चडयले आमचे 4 लायनमॅन, कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ. इवन द नंबर इज नॉट विथ मी. एक्सिडेंट जाले स्लाइट, नॉट मेजर, बट वॉट हॅपन वी कॅनॉट पुश देम. आतां डे नायट काम करताले. कशें अ पर्सन climbing on a pole can he work for 6 days continuously day and night? They used to sleep only for 2 to 3 hours. आतां आमचे 2 टेक्निशियन खांब्या वयल्यान पडिल्ले. फायनली ही एंड हीज फॅमिली हॅज टू सफर. पूण समटायम पब्लीक हॅज सपोर्टेड अस अ लॉट. थोडे म्हाका फोन करून म्हणटाले आमची ह्या पार्टीची हांव घेयना, ह्या पार्टीचो पावर म्हाका दी. पार्टीचो म्हण आमकां ना. वी आर डुईंग अ ड्युटी. इज आवर ड्युटी टू गिव सप्लाय टू एवरीबडी. CSR सकयल मॅजेस्टीक प्रायड ग्रुपान कांपाल इंडोर स्टेडियमार कोविड स्टेप-अप हॉस्पिटल उक्तें केलां. सर्गेस्त राजीव गांधीचे पुण्यतिथीक नावेलीचो आमदार लुइजिनान सॅनिटायझर, मास्क वाटले. वास्को दाबोळे नौदळान राजहंस थिएटरांत वाशिनाचें केंद्र उक्तें केलां. मडगांवां रोटरी क्लबान बाणावले कोविड केअर सेंटराक 10 ऑक्सिजन सिलिंडर दिले. कोविडाचे महामारींत आदाराच्यो खबरो. Unfortunately, in April month, all directors of Majestic Pride Group, most of them we got COVID, we were infected by COVID. Some of us had to be in home isolation, some were required to be admitted in hospital. So during those 14-15 days, we saw this magnitude of this problem. So as in the first week of May, when we all resumed our duty, our first priority was that we have to do something for the people. So we hired about a team of about 19 doctors and specialists and about 45 nurses. And fortunately, when we put up this proposal, the CM of Goa was very, very positive. And we have set up a COVID step-up center with all the HFNO, NIV, oxygen concentrator, as well as cylinder at every bed. To the public, we are charging zero money. So this is under CSR activity of Majestic Pride Group. हातून भितर at present 60 beds घाल्ले आसा and one of the best COVID center हे आमच्या गोंयांत जाल्लें आसा. तर आयच्या दिसाक आमी जेन्ना तांणी येदो व्हडलो त्याग केलो, आमी एक ल्हानशी बॅट ह्या कोवीड दिसाक दिवपाक सोदता. कित्याक पॅन्डेमीक आहा, जशें बाय अवितान सांगलां, आनी लोकांक पावप आमचें कर्तव्य. We have to vaccinate everybody if we are going to save from the third wave. कोविड ह्या गांवान मोर दॅन 60% आशिल्लें, तें आतां लेस जाल्लें आसा. आनी हें सगळें करपाक आमकां सरान भरपूर हेल्प केल्लो आसा. The Indian Navy, as an aid to civil administration in their fight against coronavirus, has instituted few measures in Vasco and South Goa. One of the prime initiatives by the Navy is setting up of this vaccination center, which will decongest the workload at
the ongoing vaccination center Ravindra Bhavan, which is run by the government. As of now, the center is undertaking vaccination of more than 45 years age group. Probably in a week or so, with the directives from government, we will be able to start vaccination for 18 to 45 as well. We request all the people of Vasco and South Goa utilize this facility so that we can join hands in the fight against corona. इतले मजगती मडगांवच्या रोटरी क्लबान बाणावले कोविड केअर सेंटराक 10 ऑक्सिजन सिलिंडर दिले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. चक्रीवादळांत पेडणे तुळसकरवाडी शेतकारांचें बरेंच लुकसाण जालां. मोपा एअरपोर्टाचें काम चालू आशिल्ल्यान दोंगराची पालसणां कोसळून व्हांवन सकल शेतकारांची शेतां बागायती घरां काबार. सरकारी यंत्रणेची वाट पळयनासतना मोगोचो पेडणेचो फुडारी प्रवीण आल्लेकार तुळसकरवाडी आदाराक पावलो. ताणें लोकांक सध्या जाता तितलो अर्थीक आदार केला. झरे फुटलेले आहा आनी तशें लोकांच्या घरांनी आनी तशेंच तेंचे खूब झाडां तशेंच तेंच्यो गाडयो अशे डॅमेज जाल्ले आसा. त्यो मोपा एअरपोर्ट आतां चालू आहा हांगासर काम. तेंच्यांनी हेजेर भर घेवची, कित्याक ह्या लोकांक तेंच्यांनी पळोवंक जाय कितें एअरपोर्टूच हें केलें म्हणून जावचो ना. हांगासर सगळीं घरां आसात, त्या घरांक खूब त्रास जाता हांगासर. तेंच्यांनी हांगासर कंपाउंड वॉल घालून तेंची सिस्टम सारकी हें करून दवरची. प्लस हांगासर जेंचे पळय कितें आतां डॅमेज जाल्लें आहा ती भरपाई तेंच्यांनी दिवची. गव्हर्मेंटान जाता तितले बेगीन हेजेर भर घालून तेंची भरपाई दिवची. म्हाजी इतलीच मागणी आहा. आयज बारीक शेतकरी, बारीक लोकांचो कुळागरां म्हणत, शेतां म्हणत, हेंची आयज हालत कितें जाता ती पळयात तुमी. आमकां दिश्टी पडटा आतां. खरेंच खूब वायट दिसता. कोण तरी आयज मनीस जर गेल्लो जायत जाल्यार ती नुकसाण भरपाई न भरणारी नुकसाण भरपाई जातली आसली. हेचेर विचार करचो सरकारान आनी ताबडतोब ह्या लोकांक हेतूंतल्यान न्याय दिवचो. तेंची जी नुकसाणी म्हणजे न भरून येणारी जी नुकसाणी जाल्लेली आसा, जे उदरनिर्वाहाचे तेंचे साधन जे शेवटचे उरलेले आयज जे झाडां पेडाच्या रुपान ते न भरणारी नुकसाणी आयज जाल्ली आसा, तेची तेंच्यांनी ती मात्र तरी मातशी दखल घेवची आनी जे छोटेशे कितें जाता आसत जाल्यार तितली तरी तांकां मदत करची. आनी अशा वेळाचेर आयज प्रवीण भाई हांगासर पावलो आनी तेणी आपल्या परीन जे कितें शक्य जाता ते करपाचो एक हात फुडें करपाचो जो प्रयत्न केलो, ताका लागून तेंचें हांव कौतुक करतां. हें बुलेटीन इतल्या हांगाच सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंटाची वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबूक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप. 4 चौकात मास्क घालात, विस्कळ भोंवात, वाशीन घेयात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.